बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो, जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, मायमोगाचो येवकार आयच्या ह्या मिसा भेटीक. ह्या मिसांत करीत भाशेन आमी देवाक दिनवासांव डायगो आनी मारिया रोद्रिगीज हांचे इंतेसांव बसत देवान तांकां आपले पिडेंतली मेकळी केली आनी ताची तुस्त करूंक सेवा करूंक आदार दिल्ले खातीर ती देवाक दिनवासतात. तशेंच दुसरें इंतेसांव आनास्ताजिया फेर्नांदीस आमची भयणीच्या आत्मे बसत मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता प्रिता फेर्नांदीस आनी आमचो आदलो बिश्प साहेब बिश्प एमेरिटूस राहुल निकलाव गोन्साल्वीस ताकाय बरी भलायकी दिसांनी पिडेंत आसा. ताका आज 94 वर्सां भरतात. मागुया देवा लागीं ताका बेगोबेग पेकोवणी आनी भलायकी. तशेंच आमची भयण बरी ना तिकाय ही पेकोवणी फावो जावंक मागुया. मागुया आमच्या गोंयांत हे दिसांनी ह्यो कोरोना व्हायरस केसीस उणे जायत आसात. आयच्या पेपराचेर 250 आनी 3 नव्यो केसीस मेळ्ळ्यात. जाल्यार आमचे मदलीं 9 जाणां गोंयकारां मरूंक पावल्यात. तांची याद करून आमकां ह्या देवाचे कृपेच्या पावसांतल्यान ह्या कोरोना व्हायरसांतली मेकळी कोर आनी आमी सगळीं बापाची मोगाची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां खरें मेकळेपण दी म्हूण मागतना हो पावस पडून घडये आंगातूय जायतें नुकसाण जालां. मागुया देवाची काकूट आनी देवाचो आदार आमकां सगल्यांक. तशेंच मागुया एकल्यान आमी आपली काळजी घेवंक जावं सरकाराचे नेम कायदे बरे भाशेन पाळूंक आनी हे पिडेंतली आमी सगळीं मेकळीं जावं ही चिंतना मनान धरून हे मेसा बेटेक आमी बरे भाशेन काळजा मनान तयार जावया. हांव पातकी सोरपुरेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. हे सौभाग्य सदांच संकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बळ. आमी इतली असोक की तुजे विणे आमच्यांनी कांयच करूंक नजो. सगल्या काळजान आनी सगल्या कोन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भागयोंत पावलोन कोरितकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप.
भावा भयणीनो, मासिदोनियाच्या पवित्र सोबांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टा दोगडांनी तांची परिक्षा जातोच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बळकाय बरोवन ओडटा तसल्या उदारपणाची बांदारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेती पोरमोणे आनी आपले कुवेती भायर पर्यान आपकुशेन हेरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सोबा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्याक समर्पिलें आनी देवा काल आमकांय समर्पून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावनासल्या. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तांचे मोदें सुरू केलें, तशेंच तें अदीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थलें. जशीं तुमी सगल्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थांत, उलोवपाचे हुशारकायेंत, जाणवायेंत, सगले जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरां उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रितीमोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस जावचे खातीर तो गिरेस जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्तलो. सगले म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्पराक आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सगलें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्यां खातीर तो नीट करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. भागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरग्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक उबी रावया. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy sobresporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माते वा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेश दवरतलोय
अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्यां पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेवसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावां भयणाकूच तुमी सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अनभावर्थी भुरग्यांक तशेंच करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो बाप सोपूर्ण तशेंच तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, प्रत्येक वर्साक 15 ऑगस्टाची आमी आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटाव आनी सगल्यांक आमकां खूब अभिमान भोगता. पूण हें मेकळेपण, ही स्वतंत्रताय आमकां मेळून घेवपाक आमचो देशाचो बापूजी महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसा असली चळवळ करून वावुरलो आनी ताणें आमकां ब्रिटिशाच्या हातांतल्यान मेकळेपण जोडून दिलें. पूण हें मेकळेपण मेळटच आमच्या देशांत खूब मारामारी सुरू जाल्यो हिंदू आनी मुस्लिमां मदें. आनी ह्या महात्मा गांधीचें काळीज खूब दुखलें. बायलांच्या हातांतली आमकां मेकळी केली, पूण आमी भारतीय नागरीक आमच्यांनी एकामेकाक पळोवंक जायना. आमी धर्माच्या नांवान एकामेका लागीं झगडूंक लागलीं, जातीकाचीच्या नांवान वेगळोचार केलो आनी ती दुस्पट बाबा भयणीनो आज पर्यंत चालूच आसा. एक गुरूय आपल्या शिश्या लागीं विचारतालो, रात सोंपली आनी दीस उजवाडलो म्हूण कशें सांगूं येता? आनी शिश्यांनी खंय तरेतरेचे जबाब दिले, पूण गुरुजी खंय एकूय मानलो ना. आपल्या घरांत भितर आयले तेन्ना, आपल्या शिश्यां बरोबर बसलो तेन्ना ताणें खंय गुरुजी लागीं विचारलें, सांग न्हय आमकां, रात सोंपली आनी दीस आयलो, दीस उजवाडटा, द डॉन हॅज कम, कशें कळटा? आनी गुरुजी तांकां सांगलें, रात सोंपली आनी दीस उजवाडलो म्हूण कळटा जेन्ना तुज्या दोळ्यांनी प्रत्येक मनशा सवें तूं तुजो भाव वो तुजी भयण म्हूण पळयता. When you see in every other person your brother, your sister, only then the night has gone and the dawn has come. अशें म्हणूं येता. बाबा भयणीनो, हे देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचेच लागीं आमी विचारुया, आज आमच्या भारतांत उजो कसो लागला. प्रत्येक धर्माच्या नांवान दुस्पट घालपी खूबच खूब जाल्यात. प्रत्येक घडयेक घडयेक रेप्स, अस्तुरांचेर बलात्कार, जिवेशी मारप, लासप पर्यंत. आनी आज देवाचें उतर आमकां सांगता, बी ई परफेक्ट, सोपूर्ण जायात म्हजो स्वर्गीचो बाप सोपूर्ण. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत न्हय. एकामेकाक भोगसणी दियात. ही महामारी, ही कोरोना व्हायरस पिडा बाबडीनो आमकां जागृत करता. आमचें जिवीत कितें? आमकां हॉस्पिटलांत घालतात, श्वास जायना सारको,
जोर आयला, हॉस्पिटलान भरलेली आसली देवा कारगां उणी जाल्यार, आनी हॉस्पिटलांतली आमी परत घरा येतली वो ना कोणाच्यानूच सांगूंक जायना. कितली आमची भाव भयणां मरून गेली गोंयांत, भारतांत, आख्या संवसाराक. घडये कसल्या संबंधांनी मरून गेली, देवा आनी भाव भयणांच्या संबंधान मरून गेली. वो दुस्मान कांयच मना काळजान दवरून काबार जाली. जेजू आज म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तुमकां पिडापीड दितल्या पासून मागात, तुमच्या दुस्माना पासून मागात, बरेपण शिपडात. पळयात तुमचो बाप कितलो बरो, कितलो मोगाळ, कितलो दयाळ, बरेपणान भरिल्लो. नोबडी कॅन कंप्लेन. तो सुर्या, ताची किरणां आमकां फुंक्या मेळटात, बऱ्यांचेर तशेंच वायटांचेर ही किरणां घेवंक मेळटात. नोबडी पेज फॉर दॅट. हो पावस, इल्लोसो पावस उणें जालो, आमी भियेता, सांतादोरीक भायर काडटा, रोजार करता, पावस ना. आनी इल्लोसो रेड अलर्ट जालो, आमकां भिरांत दिसता, आमकां बुड्टी येता. हो पावस बऱ्यांचेर आनी वायटांचेर, प्रमाणीक आनी प्रमाणीक न्हय तांचेर देव एकीच तरेन वांट. बाबा भयणीनो, आज आमी हो नियाळ करतना सोंपोवया आमच्या मना काळजांतली सगळी दुस्मानकाय, सोंपोवया सगळे तरेचो राग आनी प्रयत्न करुया सर्गीच्या बापा भाशेन मोगाळ जावं, सर्गीच्या बापा भाशेन बोगसण्याची मनशां जावं, सर्गीच्या बापा भाशेन उदारपणान आमी जियो. जेजू म्हणटा, म्हजो सर्गीचो बाप संपूर्ण, तशेंच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. ना आमचे लागीं बेटोनेचे वेळार गायन गावया. C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमचे बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दितात.
हे कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फाव कर आनी बोक्षणें दिवन आनी घेवन जिवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनीतीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रिथवीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव-भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा पिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बाग्योन जुजे बाग्योन दोमदूत आमचो आस्कारी बाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. भयणी बाबांनो प्रत्येक पावटी आमी जेजूंची केलेले मागणे म्हणटा तेन्ना आमीच
देवाक आमचे प्रार्थना उबारता आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनीक जायती पावटी आमी आमचे चूक आदारतेल्यांक बोगसणें दिना तो मागीर म्हजो गोरकार जावं ती मागीर म्हजी गोरकान जावं म्हजीं भुरगीं जावं म्हजी सासूमाय सून जावं आमी बोगसूंक खूब फाटीं उरता जेजू आयज म्हणटा तुका पिडापीड दितल्या पासत माग तुजे दुस्माना पासत माग तांचो मोग कर जेजून तशेंच केलें खुर्सार उमकळ्ळो आसतना आपल्याक मारतेल्यांक ताणें बोगसणें दिलें आपल्या बापाचो सासनीक मोग सगळ्या सवें दाखोड केलो आमच्या बापाक दुस्मानान आमचो बाप सगळ्यांचो मोग करता बऱ्या आनी वायटांचो आपल्याक स्वत मानतेल्यांचो आनी देव ना म्हूण जियेतेल्यांचोय मोग करता आज हे देवाक आमी एका स्थळान उलो मारुया म्हणून आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली भू करून एक कोरोना व्हायरस पिडींतली तरेतरेच्या आकांतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजूट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं सगळें आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी वस्तो जेजू कुर्सारूम कळटना ताणें आपल्या दुस्मानांक वा आपल्याक मारतेल्यांक बोगशिले वस्तो जेजू आज आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी आमची चूक करतल्यांक आमकां पिडापीड दितल्यांक बोगसूंक हे जेजूचे जेवणांत वांटू घेतिल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण त्या काजत्रान म्हाका भलायकी मेवतली आमचे मोदल्या कोणाक गायन गावया D1 पान 47 D1 पेज 47 आमचे
आमची मुद्रा कोणाक नागल्या ओपलो आमचो सुगो जावन गेला आमची मुद्रा कोणाक नागल्या ओपलो आमचो सुगो जावन गेला आमचो गालेला देवाक गालेला आमचे गाडी सोत्रेता देवाक गालेला आमचो गालेला देवाक गालेला आमची गाडी सोत्रेता देवाक गालेला जेजू आज आमकां निरोप दिता आमी काळजंतान सगल्यांक भोग करून आमकां पिड्या दितल्यांक आमचे दुस्मानाचे आमी बरें चिंतूंक आनी आवंड्यो ही चिंतना मनान धरून हे मागणें उबारुया. सोर पदवीधरांनी कुसरा देवा तूं आख्खी रोशनीचो अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडिकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोहळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काळार येवंक ही पिडीक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाड दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमीन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचे मांस रगत हें जेवण आमी घेतलां. हे जेवणा वरवीं आमच्या दुस्मनांचो मोग करूंक आमकां पिडापीड दितल्या पासत मागूंक आनी परी तुज्या बापाची सोपूर्णाय सदांच आमी अणभवूंक आनी तुजे भाशेन सोपूर्ण जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोपून जावंक बापाचे नांवान जेजूच्या नांवान त्रित्वेच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूकार. शेवटाचे गायन गावया. सायबा सांजुजे U17 पान 239 U17 पेज 239.